संजय किती झालं तुमच्या आई सांगा किती झालं मेन प्रॉब्लेम म्हणजे कितें पळय ही आतां फावंडेशन केन्ना घातले 12 नोव्हेंबराक घातलेली जे आमचे एक सेंटराच्यान एक प्रोजेक्ट पास जातलो लाकडां कितें ते फावंडेशन घालून ते आतां तूं जाणा मागीर फुडल्या म्हयन्यासान दर्या येराप जातलो मागीर 4-5 म्हयने तर काम करूंक मेळचें ना आनी जे कॉन्ट्रॅक्टरान सोलार लायटी हाडलेली आसा थंय फिश ड्रायर हाडले आसा आनी थोडे तेणी काम चालू आसा तो म्हणटा कितें आपूण काम करपाक रेडी आहा तो म्हणटा आपणाक पेमेंट दिना डिपार्टमेंटान बाबा हांव कितें करूं म्हाका जाय काम बेगीन तें राप रिटर्निंग वॉल तें बेगीन जाय न्ही करपाक कित्याक आनीक चान्स ना न्हू आनी एक 5-6 दीस मेवतले आतां तर फावंडेशन घालून तर तुमी काम करिना जे फायदो आनी कितें फावंडेशनाचो आनी नांव कोणाचें पळय सीएमाचें मागीर कोण आहा सेंटर मिनिस्टर आहाय हो तर सीएमाचें नांव तुमी लोकांक फटोवपाचें कामां जालें न्हय कसलं काम आहे ही आमची एक विलेज आयडेंटिफाय जालेली सेंटर एक्शन एक काकरा आणि एक आरंबोल ते आरंबोलीचे सोड पण आमचे म्हणते काकरा आसली 2 कोटीचे प्रोजेक्ट सँक्शन तितून जायते आयटम आहा किती किती काम आहात फक्त आमचे रांप रिपेअर करपाचो आहा आनी रिटर्निंग वॉल हे मेन काकरा आनी एक ओडशेल आहलो आनी मागीर सोलार लायटी आहले घालपाच्यो मागीर एक हाय मार्क्स आहा आनी एक फिश ड्राय आहा फिश ड्राय नुस्तें सुकोवपाचें आहा तें हाडलां आनी तिणें मालीम ड्युटीर दवरला हांव म्हणटा आतां तरी दिवंक जाय आहलें आमकां 2 म्हयने चान्स आहले आमकां नुस्तें सुकोवपाक आतां इतको पयसो तुमी वेस्ट करता कॉन्ट्रॅक्टराक फोन उरला तो म्हणटा आपणाक पेमेंटूच दिवंक ना दिना म्हणटा तो म्हणटा आपूण खंयचे पयशे आना ते बाब म्हाका लागून तूं डिपार्टमेंटान वच नाजाल्यार आमी एक लेटर केलेलें 15 तारीख 2 दिसा टायम दवरलें आयज जाली 27 तारीख आयज ते म्हणे आमी एका सांगलें फिशरमॅन आमचे थोडे कोण आहा ते ही तिची नेम प्लेट आहा व्हरून फिशरीन दिवया ती आनी आमकां कितें गो जो जेन्ना काम करता स्टार्ट करता तेन्ना हाडल्यार पुरो ती आनी तिचे इनॉग्रेशनाक तिणें म्हाका 40-50 हजार तेणें वेस्ट केलो थंय माटो बिटो हें घालपाक आनी एखाद्या ते कित्याक म्हणून वेस्ट करता पयशे एक काम तरी करा न्हू कामूय करिना ना बेश्टें नांव काकरा हें केलें तें केलें बरें कोणाच्या हातीन दिवपाक जाय तें दिया तें काम तरी करा इतकें तरी पयसो ना सेंटराचें फंड्स मरे ते आनी आमी लेटर केला पळय तुमकां लेटर धाडला तुमकां डिपार्टमेंटाक केला तरी केल्लेच करता म्हणजे कितें म्हणपाचें आमी कितें म्हणटा आमचें कितें आहा फिशरमॅनाक कितें बारीक बारीक कितें आहा तें करता आमी थिंगा झगडोंक येना तुमकां एटलीस्ट आमी हेल्प करता तुमकां न्हय काम आनी आमकां खबर आहा केन्ना वेदो आनी घेयत जाल्यार तुका आनी चान्स ना काम करपाक आनी तुमी पळयला तें मोडन पडला तें न्हू तुमी पळयला तें मोडन तुमी फोटो लेगून तुमकां धाडला आनीक 2-3 पडपाचें आहा ती रिटर्निंग वॉलान आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टान सांगलें म्हाका सॅटर्डे आपूण स्टार्ट करता तो म्हणटा आतां बील आपणाचें दिना तो मेरेन आपूण स्टार्ट करिना त्यांना दिवपाक डिपार्टमेंटात हय डिपार्टमेंटान दवरपाक येयला आनी तिका सांगता पळय तुमची पाटी दवरला आमी आनी तुमकां जाय तेन्ना काम करा कित्याक आतां जाण आतां 4 म्हयने काम करूंक मेळचें ना मागीर तुका इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो मागीर कशें करतलें तूं सांग कितें म्हण फायदो आहा आनी फांड्स आहा पयसो आहा न्हू सेंटराचो पयसो तो बेश्टें इनॉग्रेशन केलें जालें तशें जायना न्हू तें काम करपाक जाय सांगा बघा हांव शेखर कुटीकर एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांव एक फिशरी मिनिस्टराक सांगपाक सोदता कितें लास्ट टायम आमकां तेणें आपयलेले 5 जाणां आमकां फिशरमॅनाक आपयलेले पूण आमकां तेणें एकल्याकूच घेतलेलो संजयाक 4 जाणां तेणें भायर दवरलेले आनी तेय म्हण तो डे आसलेलो न्यू इयराक तेणें आमकां भायर बसयला ही तेका एक व्हडली लॉस आनी तेणें आमकां कितें सांगलेलें जी मिटींग घेतलेली तेणें आमकां सांगलेलें कितें आमचे ऑफिसर आसतले म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर घेवन तो भितर कॅबिनान घेवन मिटींग करता हांव तेका हेका सांगपाक सोदता मिनिस्टर सांगपाक सोदता ते ऑफिसर न्हू ते तुजे कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार आमकां तुमी आपयलेले कित्याक नेक्स्ट टायम जेन्ना कितें तुमचें फंक्शन जातलें पळय एकट्याकूच आपया सगळ्यांक आपय नाका जेन्ना तुमचें जेन्ना फंक्शन आसता पळय तेन्ना आमकां तुमी जाय आसता आनी तेन्ना आमकां आपयता तुमी एक काम करा तुमी संजयाकूच आपया नेक्स्ट टायम आपय नाका आनी जी आमी ती नेम प्लेट दवरला ती तुमी चॅक करून घ्या तुमी नाल्यार मागीर आमचेर इलेक्शन घालचें कितें ती फुटला बिटला म्हणून मातशी चॅक करून घ्या ती आनी आतां 6 म्हयने जायले ती आतां नेम प्लेट हाडून दवरला ती कोण सांबाळटलो ती आनी तें काम करतलो केन्ना तुमी एक म्हणलें हें काम जावपाक जाय आसलेलें काम कांयच ना तुमी हें दितले तें दितले वयल्यार तुमी तितून तें मागता आनी एक सांगपाक सोदता जेन्ना काकरा आनी ओडशेल तेन्ना हे दोनूय गांव आमचे डेव्हलप जातले म्हणून आमी आशा धरलेली बाबा आमकां कितें तरी मेळटलें आमकां फिश ड्राय आनीक सोलर लायट कोणाक लायटी ना ते एक मेळटले म्हणून आमकां आशा आसलेली बाबा आमकांय कोणाक उजवाड जातलो म्हणून
ते एक सोडून दी. मागीर आमी हॉर्शेला म्हणलें कित्याक एक आमकां दुसरी एमएलए लागता जेनिफर मोन्सेरात. आमी तिकाय मेवले. तियेन सांगलें की ते 2 CR पास जातले काय म्हण तुमचे. आमकां तियेन हिंट दिलोलो. आयज तिची आमकां बुडास येयली बाबा तें आमकां कोण येयलें कितें फिशामेना तें काम जावना म्हणून. तिका मॅडमीक चड देव बरें करूं म्हणटा की आमकां तुवें हिंट दिलोलो. कित्याक म्हणल्यार ती एक दिलोलो कित्याक म्हणल्यार ते आमकां पळोवपाक जाल्लें म्हणल्यार हेंच्यांनी सांगलें की दितले म्हणून. आनी तियेन सांगलें की आमकां हिंट दिलो कित्याक तें काम जावचो ना म्हणून. कित्याक 2 CR म्हणल्यार कितें आनी हे जर 2 CR तर सगळेच तर तेंच्यांनी तर काम केलेलें जाल्यार हे खातले कितें. देखून ते पळय ही नाटकां तेंची आयज करता फाल्यां करता आयज करता फाल्यां करता. तुमकां करपाचें ना करनाका. जी तुमी आमकां नेम प्लेट दिलेली ती परत दवरला हाडून.